गोंयांत आता तिसरो जिल्लो जातलो। मंत्रिमंडळान शुक्रारा नव्या जिल्ह्याचो प्रस्ताव मंजूर केला। काणकोण, केपें, सांगे आनी धारबांदोडे ह्या 4 मालांचो नव्या जिल्ह्यात आस्पाव आसतलो। नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कुडचडे केपें आसतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेत दिली। गोंयांत उत्तर आनी दक्षिण गोवा असे 2 जिल्हे आसात। नव्या प्रस्तावा प्रमाण उत्तर गोंयांत तिसवाडी, पेडण्यां, बार्देस, दिवचल आनी सत्तरी हे 5 मालांचो आस्पाव आसा। दक्षिण गोंयांत मुरगांव, साश्ट आनी फोंड्या मालांचो आस्पाव आसतलो। जाल्यार तिसऱ्या जिल्ह्यात दुर्गम असे 4 माल आसतले। ह्या जिल्ह्या खातीर मुख्य सचिवाचे अध्यक्षते खाला समिती स्थापन करून अहवाल मागयला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेत दिला। गोंयांत तिसरो जिल्लो नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कुडचड्या केपें आसतले। काणकोण, केपें, सांगे आनी धारबांदोडा हे 4 मालांचो तिसऱ्या जिल्ह्यात आस्पाव आसतलो। तिसऱ्या जिल्ह्याचे स्थापनेचो निर्णय प्रशासकीय सोयी खातीर आनी लोकांक प्रभावी सेवा दिवचे खातीर घेतला। दक्षिण गोंयच्या दुर्गम वाठारांतल्या लोकांक जिल्लो मुख्यालया मेरेन पावपाक खुबशे अडचणीक तोंड दिवचे पडटाले। केप्यां नवो जिल्लो मुख्यालय सुरू केले जाल्यार लोकांक सरकारी कामां खातीर सहज सुविधा मेळटल्यो। नवे जिल्लो हॉस्पिटल, शिक्षणीक संस्था, खेळां संकुल आनी ग्रंथालय आसतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।